मोपा विमानतळाचे काम 98% पुराय जाल्लें आसा, पूण अजून 2 ते 3 म्हयने हे विमानतळ पुराय तरेन तयार जावपाक लागतले अशें केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें। आनी 2 ते 3 म्हयन्याचे पासियेस काडीत जाल्यार लोकांक उत्तम दर्जाचो मोपा विमानतळ मेळपाक शकता अशें मंत्री सांगता। काम डिले जावपाचें ताचें खूब कारणां आसात। तुमी जाणात जवळ जवळ जमीन एक्वायर केल्या नंतर ज्या पद्दतीचे कोर्ट कचेरी मागीर हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टा पर्यंत ज्यो केसी पावन ह्या कामाक सुद्दां डिले केलो, मदीं स्टे उरली आनी आत्तां जवळ जवळ 98% काम ताचें पूर्ण जाल्लें आसा। अजुनूय म्हाका दिसता 1-2 म्हयने ह्या कामाक लागतले आनी ताका कारण म्हणजे काय आमीच आसात। आनी हातूंतल्यान आनंदाची गोश्ट म्हळ्यार आतां हो पूर्णत्वा कडेन पाविल्लो आसा आनी 1-2-3 म्हयन्याचे पासियेस जर आमी धरले जाल्यार उत्तम असो देशांतलो उत्तम असो एअरपोर्ट हो मोपा एअरपोर्ट जातलो आनी सगळ्या अर्थान बरो जातलो अशें म्हाका दिसता। आनी त्यामुळे सगळ्यांचे ज्यांनी जमनी दिल्यात, ज्यांनी ह्या मोपा एअरपोर्टाक ज्यांनी सपोर्ट केला ताका सगळ्यांक धन्यवाद दिवंक जाय। आनीक ह्या राज्याचें भवितव्य जें आसा ते अशे तरेचे आर्थीक हे वाडोवपाचें काम सुद्दां हो एअरपोर्ट करतलो आनी ट्युरिजम त्याच बरोबर ट्युरिजम जो आसा, पर्यटन जें आसा त्या हातूंतल्यान बरो एअरपोर्ट बरी सुविधा जेन्ना आसतना ट्युरिस्ट येतात। गोंय हें जगांतलें ट्युरिस्ट स्पॉट आसा आनी त्यामुळे हांगसर जो काही डिफेन्साचो एअरपोर्ट आशिल्लो आमकां पावनाशिल्लो म्हणून ह्या नव्या एअरपोर्टाची गरज भासली आनी तो आज केंद्र सरकाराच्या मोदी सरकाराच्या हातूंतल्यान हो पूर्ण जाता ही खूब आनंदाची गोश्ट आसा।